Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. सो चडशी लायन जी आसा ती फॉरेस्टान आसा. म्हणजे आतां दुसऱ्याच्या शेतांनी आसा, पूण ताका हांव झगडून 2 times द रेट ऑफ द गव्हर्मेंट तांकां दिवपाक लायल्या फॉर एक्विजिशन. सो हो इशू काबार जालो. आतां लायन तरी जाय आनी शिफ्टिंग करपाक कितली मेळता, म्हणजे हांगाच्यान ते जाता शिफ्ट कर. हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें की झाडां जर ती वली काप पडटा कोणाची, जर हें आसा माड बी आसा, तो एक 3 मिटर जर वाडयलो टावर, तर ताका क्लियरन्सूय मेळटा 3 मिटराचेर. सो हे सगळें ते पयतले जे खंय शिफ्टिंग करूंक मेळना ते. सो टॅक्निकली तेणी ऑलरेडी सगळें केल्लें आसा. आतां CMच्या रिक्वेस्टाच्या अंडर आमी हें भितर तेणें 2-3 मिटर खंय वाडपाक मेळटा टावर, वो खंय अशें मातशें 5 मिटर शिफ्टिंग करूंक मेळटा, तेजेर तेणें पळयता म्हणलें. जाता जाल्यार कितें अजुनूय तेणी एक्विजिशन प्रोसेस जो आसा, विलेज घातल्या, सर्वे नंबर घालूंक ना, तो आतां पोतून घालतले तेन्ना ते पळयतले. लायट तर गोंयांत जायच, एवरी इयर 5% वाडटा. लोकांची खंय तरी जागो वयता, म्हाका खबर आसा. पूण ताका आमी कितें करूं शकता, दुसरे मिडियमांतल्यान ते करूं शकना. कित्याक आज जर ती लायट गव्हर्मेंट जर पळयना आनी 2-3 वर्सांनी गोंयांत पुतून लायटी वचपाक लागतल्यो, कित्याक लोड शेडींग करूंक पडटलें. आज पासून गोंयांत तशें ना. आमचो इल्लोसो गोंयांत भाग आसा तिराकोल, ह्या वाठारांत लोड शेडींग चालू आसा. एवरी मंडे ते लोड शेडींग करता, कित्याक ताका पावर येता महाराष्ट्राच्यान. आतां आमी गोंयच्यान ताका दितले. सो गोंयांत खंय तरी ब्रेकडावन जाल्यारूय काबार, आनी ब्रेकडावन पावसान खूब जाता. आज पॉवर ट्रान्समिशन लायनी आड आवाज काडपीच खंय फाल्यां लोड शेडिंगाच्या नांवान बोवाळ घालतले. हें कारण कितें? पयलीं लोकां कडेन टीव्ही नाशिल्ल्यो, फ्रीज नाशिल्ल्यो, AC नाशिल्ल्यो, फॅन यूज करनासले. आतां सगळें इवन तूं बारीक घरा कडेन गेलें जाल्यार ते टीव्ही आसतली, फ्रीज आसतली आनी सगळ्यो गोश्टी आसतल्यो. मातशे मध्यम वर्गान आतां AC घालता घरांनी. सो हे सगळ्याक पावर जाय. सो हे सगळ्यो गोश्टी हें पळयता तेन्ना फुडें जशें वाडटा तशें लोकांची घरां वाडटा ती जालीच. लोकूय घरां मोडून आपणाचें आतां व्हडलीं करता आनी हे सगळें पळोवपाक गेल्यार लायट कन्जम्पशन वाडटली. सो हे गोश्टी करूंकच पडटली गोंयांत आनी गोंयकारां खातीर. आनी हे जे थोड्या पळय सांगता पळय हें करपाक जायना, हांगाच्यान हाडपाक जायना, हें म्हाका दिसता पिशेपणां. कित्याक 4 वर्सांनी 3 वर्सांनी हेच लोक मागीर म्हणटले सरकार सारकें चलोवपाक पडना म्हणून. सो दीस प्लॅन ऑफ दीस प्रोजेक्ट इज फॉर द नेक्स्ट आफ्टर 3 years, बाय द टायम दे कंप्लीट. आज जर सरप्लस आसा ताका एक सायडीन आसा, एक सायडीन म्हणल्यार महाराष्ट्रा सायड जे येता थंय एक सरप्लस आसा, पूण ताका रिंग कनेक्टिविटी खंय ना 400 kVचेर. सो दीस वील ऑल्सो स्ट्रेंथन द इलेक्ट्रिसिटी लायन. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक.